कोरोना केसींच्या वाढत चलिल्ल्या आंकड्यांनी गोंयांत सगळ्यांचेर आकांत हाडला। मंगळारा कोलव्याचो एक बिगर गोंयकार पॉझिटिव्ह सांपडलो, जाल्यार खोर्ले खबरापत्रां विकपी मनशाक कोरोना जाल्ल्याचे नदरेक आयलें। पणजे उजो पालोवपी दळाचे 6 जाण पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचे दिसून आयलें। कोलव्या महाराष्ट्रांतली एक फॅमिली कोरोना पॉझिटिव्ह सांपडली। ही फॅमिली एका फ्लॅटात रावताली। ती सगळीं जाणां जे सुवातेर गेल्ली त्यो सुवात्यो ट्रेस केल्यात आनी थंय सॅनिटायझेशन सुरू केलां। सरकारी कार्यालयां लेगीत सॅनिटायज करपाक सुरवात केल्या। सॅनिटायज फर्स्ट ऑफ द बिल्डिंग हिंगा एक महाराष्ट्रासून कोण येयल्ली आनी तांकां एक पॉझिटिव्ह केस म्हूण मेळपाक लागली। तांकां त्या दिसा धाडले ताका चॅकअपाक, ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे म्हणटा दवरल्या हे बिल्डिंगाकूच। आनी दुसऱ्या मागीर हांवें सगळ्यांक ती कोणा मातशें वचोन मेळ्ळी, डॉक्टरां मेळ्ळी आनी कोणा मेळ्ळी, फार्मासीन गेली, तांकां हांवें रिक्वेस्ट केलें सगळ्यांक मेडिकल कर म्हूण, आनी तेम सगळ्यांक मेडिकल केलें आनी काल तांकां रिपोर्ट्स येयले, सगळे नेगेटीव्ह येयले। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांच्या फाटीकूय कोरोना लागला। पणजेच्या हेडक्वॉर्टरांतले 4 जवान कोरोना पिडेस्त सांपडले। त्यांच्या संपर्कात आयिल्ल्याचो सोद चालू जालो आनी तातूंत आनीक 2 जाण कोरोना पिडेस्त सांपडले। फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्स जो आसा आमचो, थंयचे आमचे 4 जाण लोक पॉझिटिव्ह सांपडले। म्हणजे एक पयलीं आमकां मेळ्ळो तो पॉझिटिव्ह 3 तारखेक फ्रायडे। सो तो 3 तारखेक पॉझिटिव्ह मेळटकूच आमी मागीर तो जेन्ना 30 तारखेक ड्युटेक आशिल्लो तेन्ना ताजे बरोबर कोण ड्युटेक आशिल्ले आनी ताजे बरोबर मागीर दुसऱ्या दिसा कोण ताका कॉन्टेक्टान आयिल्ले परते ड्युटेक माउंट जाल्ले, तांकां आमी सॅटर्डे मेडिकल एग्जामिनेशन केलें। अरावंड 40 लोकांचे आमी म्हापश्यां केलें आनी 12 लोक गोवा मेडिकल कॉलेजीन केले, तांचे सगळ्यांचे नेगेटिव्ह आयले। म्हापशेच्या खोर्ली वाठारांतूय कोरोना पातळपाक लागला। मंगळारा दिसाळी विकपी एका मनशाक कोरोना जाल्ल्याचे नदरेक आयले। त्यांच्या संपर्कात आयिल्ल्याचे कॉन्टॅक्ट तपासपाक सुरवात जाल्या। काल हांगा एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस मेळिल्ले आहा, काल सांजचो रिपोर्ट जाल्लो आहा। तो हांगा वाड्यार आमचे न्यूजपेपर विकतालो। न्यूजपेपर विकता म्हणटकूच लोकांक तेचे कडल्यान कोणी घेतल्या ताका एक टायम जाव हेकता म्हणून आमी ताबडतोब सगळ्या लोकांक मेसेज धाडून आयज कोवीड टेस्ट केल्ली आहा। जुवारी नगरांतल्या कंटेनमेंट झोनांत गरजेचे साधन सुविधांचो उणाव पळोवन कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्ढाणान चिंता उक्तायल्या। ह्या वाठारांत येवपांचो हेर वाटो बंद करतले, तशेंच लोकांक गरजेच्यो सुविधा मेळोवन दितले अशी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी उतर दिलां। Many needs have been put in place. First and foremost, there's going to be an executive magistrate to whom any need, any special situation can be communicated to, so that he will then take the necessary action by contacting the right authorities. कोरोना अजून अस्नोडे गांवांत पावूंक ना, तो पावचो न्हू ह्या खातीर जतनाय घेवया हें सांगपा खातीर आयतारा अस्नोडे पंचायतीन कैलासनगर वाठारांत लोक संपर्क साधत जागृताय घडोवन हाडली। कैलासनगर प्रभागाचो पंच वांगडी प्रवीण बुगडेन हे मोहिमेची म्हायती दिली। लोकांच्या दारांतल्यान लावडस्पिकरा वयल्यान कैलासनगरचे युवक आव्हान करत भोंवताले। हे मजगती हे अनाउन्समेंट आयकुपी कैलासनगरा वयल्या एका पिटकुल्यांक आमी त्या विशीं प्रश्न विचारले। पळयात तेंचे हे जागृते विशीं आकलन। आमच्या वाड्यार अजून अस्नोड्या गांवांत आमच्या कांयच अजून तशें कोण सापडोंक ना, त्या खातीर आमच्या वाड्यार चडशे थोड्यांक लोकांगेर भाडेकरू आसा कितें आसा त्या खातीर आमी आयज जागृती करता लोकांक की जेन्ना तुमी बाबा तुमचे भाडेकरू हाडटान आमच्या रावपाक हाडटान तेंची पूर्णपणे चांचणी करची। तशेंच ते कामां धंद्यांक खंय वयता आपल्या पोटा फाटल्यान वयता ते खंयसर वयता तेन्ना तेंचे व्यवस्थीत रित्या तांकां बाबा ते सॅनिटायज करचे, तांकां आंघोळ करून घरान येवची अशें आमी तांकां आतां घरांनी वचोन अशें सांगपाचें आसा। आनी प्लस आतां कितें जाल्लें आसा की भुरगे आतां आमचे भुरगे बिना मास्क भोंवता। गव्हर्मेंट आपले परीन आपले ट्राय करता की बाबा लोकांक कशें हें करपाक, पूण प्रत्येक युवाची आनी प्रत्येक हेची जबाबदारी आसा की आमच्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा की आपूण स्वताहून जी काळजी घेवपाक जाय ती काळजी बाळगपाक जाय। म्हणून आयज आमचे हे सगळे कैलासनगरा वयले यूथ जे आसा ते सगळे आयज भायर सरलेले आसा की एक उद्दिश्टान की बाबा आमचो वाडो आमचो गांव हो सेफ उरचो आनी बाबा कशीच आपले बाबा जी विशाणूची लागवण जाल्ली आसा ती हांगर आमच्या कैलासनगरान जावं अस्नोडा गांवांत येवची न्हू। ते सगळ्यांकडे बोले कितें सांगतात ते कितें सांगता ते म्हाका सांगताले कितें म्हणून कोणी मास्क घालूंक ना तेणी बरोवन दवर म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, अमर चावारिया, संदीप कामुलकार, हिरू महाले आनी महेश गोवेकार।